ताचे उदक कानार पडून जगाची भूक कोणू चुलो काशांत जिवी गोडच्या आयज देवाचो लोयतालो काशांत जिवी गोडच्या आयज देवाचो लोयतालो. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आवडटा आनी येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान. आयचें तेसांव क्रिस्तांव इनासियो वेगस हाच्या आत्म्या पासत आयज 2 वर्सां वतात. तो ह्या संवसारांतलो सोंपल्यार ताचे पासत मागुया, ताचे फॅमिली पासत मागुया आनी उदीक करून क्रिस्तांव इनासियो वेगस हाका स्वर्गींचें सूख फावो जावंक हे मिसांतल्यान हे मीस भेटोवया. आमचीं तेसांवां ह्या वेळार एकठांय करून हे मिसाच्या बलिदानान आमी देवा मुखार दवरया आनी ह्या मिसाचें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बाबा भणिंदो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या नांवान आजून पासून बापा लागीं कांयच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें. आमी कितें मागचें काय आमच्या जिवितान आमी कुशालकाय, तोखता तसली कुशालकाय, संतोश तोखता तकलो संतोश आमी आमकां आमच्या जिवितांत मागूंक जाय. हेंच इतसांव हेंच मागूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक आमची पातकां वळखून घेवन देवा लागीं बोगसोण्या मागुया. सगळे म्हणून हांव पातकी तुमकां विचारून सांगता, मनान चिंतून घरान विचारून वायट धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत बाकी सदांच सांगवार म्हणून सगळ्या देवदूतांक खाली भोगता आनी तुमकांय बाबा बेनिनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. प्रार्थया. हे वेळार सगल्यो आमच्यो गरजो ज्यो आमी हांगासर देव मंदिरांत घेवन आयल्यांत, आमची खासगी मागणी आमच्या घोराब्या खातीर आनी उदीक करून आमच्या बाबा खातीर जो सोंपला आयज 2 वर्सां भोगतात, क्रिस्तांवां इग्नासियो वेगस हाच्या आत्म्या पासत मागुया. देवान ताका स्वर्गींचें सूख फावो जावंक. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान स्वर्गार सोडून वेचे आदीं आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो बसायलो. जशें तुमच्या आत्म्याक पाठोवन तुवें तांकां स्वर्गीचें जानवायेन भरलें, तशें आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. अंत्योकेक थोडो वेळ रावतोच गलासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जॉलमान अलेक्सांद्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारान आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घोळलोलो.
सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुआंवाचें स्नान वळखतालो. देवस्नानांत तो व्हडा धीरान उलयतालो तेन्ना प्रिसिलान आनी आकिलान आयकलें. तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजोणी दिली. आखायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणींनी ताका हुर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवा कडेन बोर्डान वादविवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिषेक्त म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतोर्ये. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. परतून म्हणया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो तालयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिवसनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्रामाच्या देवाची पोरजां आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्राचे फुडारी. पृथ्वीचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्यां वयर तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गाराक उबी रावया. Solvespora, soy, solvespora. Solvespora, soy, solvespora. Solvespora, soy, solvespora. Solvespora, solvespora, soy. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजोला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. Solvespora, soy, solvespora. Solvespora, soy, solvespora. Solvespora, soy, solvespora. Solvespora, solvespora, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moiva tuka soumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवान कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वपाऱ्यांनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपाऱ्यांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजें नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप कशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजलां म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजलां
आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान Kami tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणींदो, आमचो देव जिवो देव. आमी ज्या देवाचेर बाबाड दवरता, विस्वास दवरता, तो जिवो देव. आनी जिवो देव जाल्यार आमचो देव उलयता. आमचो देव आमचे परिस्थितीन, आमच्या जिवितांत सांगाताक आसा. तो जावन आसा इमान्युएल. आमचो देव उलयता. आनी आयच्या दिसा जेजू ह्या शुवर्तमानान आमकां सांगता, म्हजो बाप उलयता जाल्यार हांव जाल्यार उलयता जाल्यार हांव जाल्यार जिवो आसा जाल्यार तुमी म्हजे तांय उलोवंक गरज. तुमी म्हजे तांय आपलो वेळ म्हज्या सांगाताक सारूंक गरज. तें आयच्या दिसा जेजू आमकां कळीत करता. कित्याक काय जेजू अशें सांगता आमकां? कित्याक आमचो आनंद पूर्ण जावंक जाय देखून. आमचो संतोश, आमचो आनंद, आमची कुशालकाय पूर्ण तोखता तसली जावंक आमकां जेजू ताजे थंय उलोवंक आपयता. आमी जाणा आमच्या मागण्यांतल्यान आमी बापा लागीं उलयता, जेजू लागीं उलयता. जेन्ना आमी उलयता आमच्यो कोडण्यो, आमचे आटे बिटे, आमची पिडा, आमची कुशालकाय आमी बापा मुखार, जेजू मुखार दवरता. आनी जेजू आमकां कितें तें सांगता, कशे भाशेन आमची करूंक जाय, कशे भाशेन ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत वागोवंक जाय तें आमकां सांगता. कालच्याय दिसा आमी आयकलां पयल्या वाचपान, जेजू पावलू थंय उलयता. सांगता ताका, भिवू नाका. तुजेर वायट पिडा येतली जेन्ना तूं तोर परगट्टलो, भिवू नाका. हांव तुजे सांगाता आसा. हांव जावन आसा जिवो देव. तुका ह्या सगळ्या वायटांतलो, तुका ह्या सगळ्या पिडेंतलो हांव तुका निवारतलो आनी तूं जैतिवंत जातलो. आनी तुज्या जिवितांत पूर्ण कुशालकाय, तोखता तसली कुशालकाय तुका मेळटली. आनी आमी जाणा पावलोच्या जिवितांत तोखता तसली ताका कुशालकाय मेळ्ळी. कित्याक तो जेजूच्या सांगाताक ताणें वेळ साडलो. तो समजून लागलो की देव जावन आसा, जेजू जावन आसा म्हजी दाखवेल आनी हांव जावन आसा फांतो. जरी तर म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हाका कुशालकाय, तोखता तसली कुशालकाय जाय, तोखता तसलो संतोश म्हाका जाय, हांवें जेजू सोबें म्हज्या बापा लागीं हांवें रिगून रावंक जाय. तेन्ना की म्हाका संतोश, कुशालकाय आनी म्हज्या जिवितांत हांव तोखता तसलीं फळां उत्पन्न करतलो. असलें जिवीत ताचें जालें. आनी आयच्या जिता जेजू आमकां सांगता, तुका कुशालकाय जाय, तुका तोखता तसली कुशालकाय जाय, तोखता तसलो संतोश जाय, म्हजेशी यो, म्हजे लागीं उलय, म्हजे बरोबर तूं तुजो वेळ सार मागण्यांतल्यान. आनी थंयसर मोगाच्या भाव भयणींनो जेजू आमचे थंय उलयतलो आनी आमकां बोल गोठाय दितलो. आनी एक दीस आमी आमच्या जिवितांत तोखता तसली कुशालकाय, तोखता तसलो संतोश, पूर्ण आनंद आमकां फावो जातलो. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी दीस आमचो सुरू करता मागण्यांतल्यान, पयलो आनी वयलो जागो आमी देवाक दिता, तेन्ना मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां जेजूची खुशी आमकां गमून येतली. जे भाशेन सान पावलो आपल्या चिठेन एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, एफेसर 5:10, सोदात अदीक करून देवाक जेजूक कितें मानता तें. आनी आमी जे सोदूंक सोदता जाल्यार जेजू कितें मानता तें आमी जेजू सोबें रिगून रावूंक गरज. जेजू जावन आसा आमची दाखवेळ, आमी जावन आसा फांते. ताका रिगून रावल्यार आमच्या जिवितांत जें कितें आमी मागता तें आमकां फावो जातलें. जरी तर बाबाची खुशी जाल्यार, जरी तर आमी बापाची खुशी कोत्ता जाल्यार आमच्या जिवितांत
तर आमच्या जिवितान हो आनंद पूर्ण आनंद तोखता तसली कुशालकाय आमकां फावो जावंक हे मिसाच्या बलिदानान मागुया. बेटोने वेल्यार गायन गावया C35 तुझ देण्यान फावो जाल्लो पेज 43 C35 पेज 43. तुझ देण्यान फावो जाल्लो म्हज्या भावां भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमची तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सवकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तेच परी जेवण सतोस ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिवन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotuja. Tumia Jesu ami ondokaka ani ekashitle pieta title pati tu voivovanesu ami duce moron purgota. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रतिमेचेर विश्वासलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलिप नेरी आमचे गवळी बाबा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीक कमोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. Mari देवाची माये संगती बेगीन धर्म दुतान सोर काडी तुका मानवल्यात सगळे वखदां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या सुधाय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोदबोधवेदार बाबान सोर्वोंदोनानी वैभव तुकान सासनाच्या सासना. आमच्या सोरोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सतीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमोशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदारकाक लोतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची कटलत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची कटलत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुरान रोगतां शिवंक येतात ते म्हजे सोडटे आनी काळज कडेन जावं तुजे काकलतेन म्हज्या आत्म्या तशें करून कोणाक केन्या करता. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती
शेळीच्या जेवणांका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया C38 सोम्या जेजू ये पेज 68 D38 पेज 68 सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे बापा कुसून देवून आयलो आमचे सर्व मुली जालो सासणांक तुझे येवजून जाले आमचे मोदे विवेक तुझे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे मुझ्या सोयमाका गोंजालो zapranupangi si podlo आमची बाका कानुडोयता शांती तुझी आमकां सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे भुमीत ज्ञान आमकां बोलताय बापा सारकी आमकां करताय बाबोयन तुजी आमी सगळी हिरान आयल्या तुजी सोशी सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहून घे प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आयचो येजमान याज्ञीक फादर आल्फ्रेड आल्मेदा पिलार संस्थेचो आमी ताका पळोवन खुशाल आनी आयच्या मिसा समारंभांत ताणें वांटो घेतिल्ले खातीर ताका देव बरें करूं म्हणटा आयज सांजे 4 वरांचेर आमची इगोर्जेन युंतेर आसा एक आमचो भाव अंतरला
आणि सांजे 7:30 वरांचेर आमची भयण मार्था सोजा PPC वांगडी ती भाग घेता तो तियात्र तो नाचलोय तर रोयनार फादर मिल्टन 7:30 वरांचेर आमी सगळीं येवया आनी आमचे भयणी मार्था सांगतात ह्या तियात्रांत वांटेली भागेली जावया. तुमी वेळार येयल्यार वेळार तियात्र सुरू करूंक सोयीक मेळटलो. 7:30 टुनायट. फाल्यां जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब. जेजू आमकां जागो तयार करून बापाशी उतरून गेलो. खुशाल जावया. फाल्यांची दोबाजीक परबेंत बरे भाशेन वांटो घेवया. फाल्यां आमची बांबोली वाठारांत फुलांचो खुरीस ताची परब. मिसां सकाळीं तशेंच सांजे आसतली. वांटो घेवंक सोदतात तांच्यांनी घेवं येता. सकाळीं 11 वरांचेर निमणें मीस आनी सांजे 5 वरांचेर सांजेचें मीस आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटाक गायन गावया. F7 जेजूक आमचे मोदें धरून पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवं सोया आमी बदून घाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवं सोया आमी बदून घाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू चल्लो मोगारो